आमी सद्याक केपें पाडी आसा आनी हे जे आमच्या फाटल्यान तुमी पळयता आसतले प्रायमरी स्कूल गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा. आतां कितलेच फावटी आमी पळयता की सरकार आसा जावं चीफ मिनिस्टर आसा तो एवरी टायम सांगता की आमचो प्रमुख जो हें आसा तो एड्युकेशनाचेर आसा, एड्युकेशन सॅक्टराचेर आसा. पण आमी जेन्ना हेजी कंडिशन पयली, ह्या ज्या प्रायमरी स्कुलाची कंडिशन पयली पाडी हांगा, पाडी बारसे विलेज पंचायती अंडर पडटा केपें तालुक्यान. आनी हेजी जेन्ना परिस्थिती पयली ती सामकी विकट जाल्ली आसा आनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 10 वर्सां जाली रेनोवेशन करपाचें म्हणून सांगलेलें, बट रेनोवेशन अजून पर्यंत जाल्लें ना. कितलेच फावट थंय लोकल सांगलेले सांगीत आसता, कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसता. पण कित्याक जी प्रायमरी स्कुलाचेर दुर्दशा केल्या ह्या सरकारान, ते इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो आसल्यारूच खंय ना खंय भुरगे उमेदीन हांगा शिकपाक येतले आनी उमेदीन शिकपाक पावतले. आतां तुमी पळयता आसतले हांगा वयर ऑलरेडी सिलिंगाक बीन सारकें डेंजरस जाल्लें आसा. सिलींग केन्ना पडत आनी केन्ना जी स्लॅब आसा तो सकयल पडत तें सांगूंक शकता. सायडीच्यान तुमी पळयता आसतले तेजे वाशे नळे हांगाय दुरुस्ती करपाक जाय, मात ही दुरुस्ती अजून पर्यंत केल्ली ना. आनी कंडिशन हेजो खूब बिकट जाल्लो आसा आनी परत एड्युकेशन डिपार्टमेंटा अंडर पडटा. हेजेर लक्ष दिवचो आनी हें जाता तितल्या बेगीन हे रिपेर करून जावं रिकन्स्ट्रक्शन करून हे बऱ्या पैकी प्रायमरी स्कूल जावचे, जे करून हांगासले केपेचे जे लोक आसा भुरगे आसा तांकां बरी स्कुलींग फेसिलिटी मेळटली. जी BJP सरकार एवरी टायम म्हणटा की आमच्यानी सगळे डेवलपमेंट केल्लें आसा. हे प्रामुख्यान डेवलपमेंट म्हटल्यार हे बेसीक आमी डेवलपमेंट म्हणटा तें पयलू करपाक जाय. एड्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमचे जे भुरग्यांक एड्युकेशनाचे जे प्राथमीक शाळेच्यान आमी भुरगे शिकताले आनी फुडें वयताले, तांकां आमचे बारीक लोक आसा तांकां हांगा शिक्षण घेवपाक मेळटालें. हें खूब गरजेचें आसा. आनी हें समज अशें बंद पडलें जावं मोडत गेलें नाल्यार खंय ना खंय आमचे जे प्रायमरी सॅक्टर स्कुल्स आसा ती खंय ना खंय बंद पडटली आनी फुडें जे प्रायवेटाक आसा ते एन्टायरली प्रायवेट जातले आनी सगळ्यांक आपणाच्या भोवसांचे पयशे काडचे पडटले. सो परत एकदां आमची मागणी आसा आनी आमी एक लेटर करतलो आमच्या सायडीच्यानूय की हे जे प्रायमरी स्कूल आसा ते प्रायोरिटीचेर रिपेराक घेवचे. आयज आमी केपें स्कूल गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल गव्हर्मेंट म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी शिक्षणाचेर आनी भुरग्यांक खंयच कॉम्प्रोमायज करचो ना. पण हांगा जर पळयत जायत हे जर स्कुलाचें तुमी कंडिशन पळयत जाल्यार पॅथेटीक कंडिशन आसा. आनी कशे भुरगे हांगा येता आनी आतां स्कूल चालू जातली फाल्यां आनी कशें आसता तें आमकांय खबर ना. सो हेजे पयलीं बी खुबशे इश्यू हेजे जाल्ले आसा. लेटर वर्कय केल्लो आसा. सो एज अ RGP आमी बी एक लेटर वर्क करतले आनी गव्हर्मेंटाक कळयतले की बाबा हें स्कूल जाता इतकें बेगीन रिनोवेट करचें काय रिकन्स्ट्रक्शन कितें करपाचें आसा तें करचें, जेणे करून आमच्या भुरग्यांक बरें एज्युकेशन आनी बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो गव्हर्मेंट म्हणटा की आमी दिता म्हणून तो मेळचो. कित्याक एवरी टायम एडवर्टायज करता की आमी एज्युकेशनाचेर कॉम्प्रोमायज करचे ना, कांय ना, भुरग्यांक बरें दितले. पूण अशें हेंग कंडिशन जर पळयत जाल्यार पळयलें जाल्यार भंय दिसता की हांगा भुरगीं येता शिकपा आनी पावसाक जर कितें जर नॅचरल डिजास्टर जालें जाल्यार कितें तरी जालें. कितें आज तुमकां खबर आसा एक वारें सुद्दां अशें येयलें जाल्यार अशें छप्परांची छप्परां उडोवन वयता. सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन बेगीन बेगीन लक्ष घालचें आनी एज अ RGP आमी बी एका लेटर करतले आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक विचारतले की बाबा हें काम आहा पळय तें जाता तितकें बेगीन करचें म्हणून. देव बरें. आमच्या MLA निलेशच्यान सांगलां की सगळीं हे भाशेन स्कुलां ते नॅग्लिजन्साक जातलें जाल्यार प्रायवेटायजेशन जातलें. म्हज्या मदीन तोच विचार येता की तुमचो हेतू आहा, तुमचो इंटेन्शन आहा गव्हर्मेंटाचें ही सगळीं गव्हर्मेंट एडेड स्कूल आहा ती बंद करपाची आनी सगळीं प्रायवेटायजेशन करपाची आनी हितून मदें स्कॅम करपाचो तुमचो पयस करपाचो हें आहा, हो इंटेन्शन आहा आमकां जाल्यार दिसता. सो हय आहा एसली तुमची तर इंटेन्शन आहा जाल्यार मातशें ती तकल्यांतली काडून उडोवची आनी हे स्कुलांचेर नदर मारची. हे गव्हर्मेंट फेसिलिटी आमच्या भुरग्यांक उदरगत जावपाक सगळ्यां कडेन प्रायवेटायजेशन जायना. त्या ल्हान गरीब समाजाचे भुरगे आहाय ते कितें करतले? तेंच्यांनी प्रायवेट स्कुलां वचपाचें. आमकां स्कूल सगळे धंदे ना, आवय बापाय कामाक सारकी ना आनी ते प्रायवेट स्कुलान घालता खंयच्यान न्ही. तुमी हे स्कुलाचेर हे नॅग्लिजन्स दवरले जाल्यार सो जाता तितले बेगीन हांव सरकारा कडेन मागता हेगे नदर घालची आनी हेगे बेगीनचे बेगीन काम चालू करचें आनी भुरग्यांक सुरक्षेन हे स्कुलान शिकून दिवचें. तुमी देव बरें.